हांव ह्या माध्यमांतसून थोडेशे मुद्दे हांव जनते समोर हाडूंक सोदतां. आयज पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर ह्या बाबतींत जर हांव पळोवंक गेलो जाल्यार आमकां आयज स्पश्टपणे दिसून येता की पेडण्याच्या विकासा बाबतींत किंवा पेडण्याचे ज्वलंत जे प्रश्न आहा त्या संदर्भात विचार जर केलो जाल्यार ह्या आमदाराचो तेचेर मात्तूय लक्ष ना अशें म्हाका दिसून येता. हांव तर अशें ठाम म्हणटलो की पेडण्या मतदारसंघाच्या आमदारकीच्या इतिहासांत हो पयलो आमदार आसतलो जो आमदार निष्क्रिय आमदार अशी गणना करूं शकता. म्हणजे पेडण्याच्या आमदारच्या इतिहासांत सगळ्यात निष्क्रिय आमदार म्हळ्यार आमदार प्रवीण आर्लेकर आसतलो अशें हांव ठामपणे सांगूंक सोदतां. आयज आमी सगळ्यांनी मोठ्या आशेन आनी मोठ्या उमेदीन आमी ह्या आमदाराक निवडून दिल्लो की पेडण्यान खंय तरी बदल घडटलो. पेडण्याच्या विकासा बाबतींत जी कितें धोरणां आसतली ती राबोवन पेडणेकारांक न्याय मेळटलो. पूण आयज जर आमी पळयलें जाल्यार पेडणेकारांक न्याय मेळो सोडूनच दी हे नाका त्या गोश्टीर आमदार आपलो वेळ खर्च घालता. ही खरी दुर्दैवाची गोश्ट आसा आनी हांव ह्या गोश्टीचो पूर्णपणे निशेध करतां. हें म्हाजें उतर सांगतना म्हाका तुमकां सांगूचें दिसता की आयज पेडण्याची जनता ह्या आमदाराक प्रश्न विचारता की आयज ज्या आशेन आनी ज्या आमच्या फुडल्या विचारान तुका निवडून दिल्लो आमी त्या बद्दल तुजें खंयच आमकां काम दिश्टी पडून येयना. हांव एक तुमकां सांगतलो एका मुद्द्याचेर. तुमकां सगळ्यांक खबरय आसतली की पेडणे मतदारसंघात धारगळीन ह्या पेडण्यान 2 मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसले. आमचो एक आसलो आमचें रवींद्र भवन आनी दुसरो आसलो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम. हे दोनूय प्रोजेक्टांचे जे कितें सोपास्कार आसले ते सगळे सरकार तर्फे पूर्ण जाल्लेले. ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या जी जागा सुद्दां आसा ती सरकार तेंच्या नांवार केल्लेली. तरी सुद्दां इतले सगळे सोपास्कार पूर्ण जावन फक्त हे आमदाराचें काम आसलेलें ताचो फॉलोअप घेवन मुख्यमंत्र्याचे जे विचार हे करून ताचेर फायनान्शियल अप्रुवल घेवन हे प्रोजेक्ट सुद्दां चालू जावंक जाय आसले. पूण आयज आमी पळयता आयज 3.5 वर्सां जालीं त्या प्रोजेक्टा संदर्भात आमदारान काही हालचाल करूंक ना. ह्या 2 प्रकल्पाच्या माध्यमांतसून आयज पेडण्याच्या युवक युवतींक कमीत कमी थेट 500 रोजगाराची संद आसलेली आनी इनडायरेक्टली आनी 500 नोकऱ्यो मेळटल्यो आसल्यो. अशे सादारण 1000 नोकऱ्यांचेर आयज पेडणेकार वंचीत उरलो. कित्याक वंचीत उरलो तर ह्या आमदाराच्या निष्क्रियतेमुळे ह्या आमदाराच्या असहकार्य धोरणामुळे अशें म्हाका स्पश्टपणे जाणवता. म्हणून म्हाजें कर्तव्य आसा एक स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून की हे जे गोश्टी आसा ते लोकां मुखार येवंक जाय आनी लोकांक कळोंक जाय. कित्याक हे जे राजकारण करता त्या राजकारणाचो पेडणेकारांचो काही संबंध ना. पेडणेकारांक जाय आसलो पेडण्याचो विकास आनी जो कोणी आमदार आसा तो पेडण्याचे प्रश्न सोडोवपूय जाय आसलो. पण तशें आमकां दिश्टी पडना. दुसरो एक तुमकां मुद्दो सांगता तुका ह्या आमदारा बाबतींत. गेल्या डिसेंबरान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जे हांगासर सनबर्न इव्हेंट जावपाचे आसलेले आनी जे जालेय बी त्या सनबर्न इव्हेंटाच्या संदर्भात ह्या आमदारान आपलो जाहीर जो आसा आपलो विरोध दर्शयलेलो आनी ताणें आपलो विरोध दर्शोवन सुद्दां नंतर कमीत कमी एक 7 ते 8 हजार लोकांची संख्या जमोवन सरकाराक इशारो केल्लो. कितें की समजा जर ह्या सगळ्या लोकांच्या हेतून म्हणजे त्यांच्या ह्याच्या प्रमाणे आनी आमदाराचो हेका पूर्ण विरोध आसा आनी समजा ते सनबर्न जर थंय सरकारान करचो प्रयत्न जर केलो जाल्यार तो ते घुसोवन बंद करतलो अशी शिटकावणी ताणें आमदार सरकाराक दिल्ली. पण मागीर आमी पेडण्यां कितें पळयलें सनबर्न जालें. आमदार मागीर खंय गेलो खंय घुसलो कित्याक लिपलो हो तो प्रश्न आमकां आजुनूय आमच्या हेजें उत्तर ना. हांव मागतां आमदारा कडेन की पेडण्याच्या जनतेक ताणें ह्या संदर्भात खुलासो करचो आनी सांगचें तेणें जे लोकांक जमयल्लें तांकां ताणें आश्वासन दिल्लें की आपण हो जो सनबर्न इव्हेंट आहा तो आपण बंद करतलो तो ताणें कित्याक बंद करूंक ना आनी मागीर तो खंय लिपलो आनी तें कितें जालें हें सुद्दां जनतेक म्हाका दिसता कळपाची गरज आसा. हें हांव कित्याक सांगता हे आमदार लोक जे आसा पळय आमच्या लोकांचो गैरवापर करता आनी आपलो स्वताचो स्वार्थ साधपाचो प्रयत्न करता अशें आमकां दिसून येता. म्हणून म्हाका सगळे लोकां फुडें दवरचें म्हाका पाळी येयल्या म्हाज्या आयज. तिसरो मुद्दो तुका सांगता हांव आमचो करपी भाव संजय बर्डे आनी आमचो एक भाव थंयसलो गिरीचो गोंयकार आनी तेजी आवय तुमकां खबर आसतली फाटीं हांच्यान एक तेजेर कंप्लेंट दिल्या आमदाराचेर
की ह्या आमदारान तांकां खंय बेकायदेशीर प्लॉट विकून त्यांची आर्थीक फसवणूक केल्या, त्यांच्या कडल्यान कोट्यावधीचे रुपये तेंचे घेतल्या आनी त्यांच्या नांवार तो प्लॉट करिना. त्यांचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा, प्रूफ आसा, ताणें तो दाखोवन दिला. म्हाका खरेंच वायट दिसता की आमचो आयज पेडण्याचो आमदार अशें जे कृत्य करता हें खरेंच निंदनाजायक आसा. आनी हांव एक पेडणेकार म्हणून ह्या गोश्टीचो पूर्णपणे निशेध करता आनी तीव्र शब्दांत तेचो निशेध व्यक्त करता. कित्याक आमचो पेडणेकार जरी गरीब आसलो तरी स्वाभिमानी आसा. असले कृत्य तो कदापि करपी न्हू. पण आयज ह्या आमदाराच्या कृत्यांसून आयज ताणें पेडणेकाराचेर एक डाग लायिल्लो आसा. हे पेडणेकारांक कळोंक जाय म्हणून म्हाका सांगपाचो प्रयत्न आसा. आयज आमी पळयलें आमदाराचें काम कितें आसता तर विधानसभेत आमच्या लोकांचे प्रश्न मांडप, विकासा बाबतीत धोरण तयार करप आनी ह्या लोकांक न्याय दिवप. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गेल्या मार्चाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाक जे 3 दीस चलताले त्या अधिवेशनाक हो एकटोच आमदार आसलो 40 पैकी जो ते अधिवेशनाक एक सुद्धा वाक्य न्हू एक सुद्धा शब्द उलयनासतना माणूस हो. म्हणजे म्हाका तुमी पळयात जे आमदाराचें काम आसता लोकांची बाजू मांडप, लोकांचे प्रश्न मांडप, लोकांक न्याय दिवप, तो ह्या येद्या व्हडल्या आपल्या अधिवेशनाक त्या मंदिरात लोकांच्या बाबतीत एक सुद्धा शब्द न उच्चारणारो एकमेव आमदार जर कोण आसतलो जाल्यार तो आसा पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर. हांव ह्या निमित्तान खरेंच आमचो आदरणीय सभापती रमेश थोडेंक विनंती करता की तांच्यांनी ह्याच्या ह्या प्रकरणा बद्दल खरें तर गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स हातूंतली नोंद करची कळ्ळें तुका न्हू. आनी अशे तरेन सन्मान हाका दिवचो अशें आमकां आयज म्हणचें पडटा. कित्याक जेका आमी मोठ्या उमेदीन ताका मतदान केलें, ताका निवडून हाडलो, आमची कामां फुडें व्हरतलो, आमकां लोकांक न्याय मेळटलो, पण आमी आज जर पळयता जाल्यार खंय आमचे आयज पेडण्यां फुडें वचना तर पेडण्यां आयज परत फाटीं येता अशें आमकां दिसता. म्हणून आमकां आयज अशे तरेचें वक्तव्य करचें पडटा. आयज हांव आमदाराक विनंती करता की आतां ह्या म्हयन्यांत होणारें आमचें जें पावसाळी अधिवेशन आसा त्या तरी अधिवेशनात हे आमदारान थोडो अभ्यास करचो, लोकांचे प्रश्न मांडचे आनी लोकांक खरोच न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो अशी हांव सगळ्या म्हज्या पेडणेकार भावान भयणीच्या वतीन ताका विनंती करता की ताणें आतां तरी आपलें तोंड उगडचें आनी एक तरी वाक्य ह्या अधिवेशनात उलोवचें अशी ताका हांव सगळ्यांक मागणी करता. हांव ह्या प्रसाराच्या माध्यमांतसून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो खूब बरें काम करता. ताचें खरेंच खूब कौतुक आनी खूब अभिनंदन. आमी आयज पळयलां ज्या तरेन तो आयज निर्णय घेता, ज्या तरेन तो विकासाची आयज कामां प्रत्येक मतदारांत राबयता, ज्या तरेन आयज तो गोंयाक फुडें व्हरता आनी ताचें विजन जें आसा विकसीत भारत 2047 आनी ताचो एक नारो आसा स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत. हें जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आयज दिसाची 24 वरां काम करता गोंया लोकांक लागून आनी गोंयच्या जनतेक न्याय मेळचो, विकसीत जावचो हांव पूर्ण प्रयत्न करता. पण हातूंत जर आमी पळयलें जाल्यार आमचो पेडणेकार खंय तरी फाटीं आहा. कित्याक फाटीं आसा तर कित्याक फाटीं आहा कित्याक हो आमचो आमदार जो आसा पळय तेच्या कडेन आमचे प्रश्न म्हणून आमकां न्याय दिवपाक खंय तरी कमी पडटा. आयज सरकार बरें काम करता, मुख्यमंत्री बरें काम करता, आयज गोंयचो सगळो मतदारांचो बऱ्या तरेचें कार्य करता, आयज सगळ्यांची प्रगती चालू आसा. पूण आयज पेडण्यां आमचे फाटीं उरता. हें कित्याक उरता अशें दिसता म्हाका तर ते फक्त आनी फक्त ह्या आमदाराच्या निश्क्रियतेमुळे आनी ह्या आमदाराच्या फेलियरामुळे. तो म्हाजें ठाम मत आसा की पेडण्याच्या सगळ्या मतदारसंघातल्या आमदाराच्या इतिहासांतलो सगळ्यात जर कोण निष्क्रिय आमदार जर आसतलो जाल्यार तो आमदार आयचो आमदार प्रवीण आर्लेकर. ह्या बद्दल अशें म्हजें मत आसा. हांव एक स्वाभिमानी पेडणेकार आनी पेडणेकारा प्रती म्हाका खूब आदर आसा आनी एक पेडणेकार म्हणून हांव हो पेडणेकार जालो अन्याय जो आसा पळय हांव म्हाज्या उड्या धोरणी पळोवंक शकना. म्हणून म्हजें कर्तव्य आसा की ह्या अन्याय विरुद्ध आवाज उठोवन जनते फुडें सत्य कितें आसा तें दवरप आनी ताका न्याय दिवचो प्रयत्न हांव सतत करत रावतलो. आनी ताचोच एक भाग म्हणून आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्स हांव एड्रेस केला आनी ह्या प्रेसीच्या माध्यमांतसून हांव मागता आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन सुद्दां की ताणें जशें तो गोंय फुडें व्हरता जशें तेजें विजनरी आसा जे कडेन आयज कॅपेसिटी निर्णय घेवपाची असो आयज निर्णय घेवपी एक तरूण तडफदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका विनंती करता
की तेणेय बी मातसो आमच्या पेडणेचेर लक्ष घालचो. आयज पेडणेकार तुज्या कडेन खूब आशेन पळयता, तेंचो खूब विश्वास आसा आनी तुज्या कडेन संपूर्ण उबे आसा. तो तांकांय बी न्याय दिवचो आनी पेडणेकाराचे जे तुजें जे स्वप्न जें आहा स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत तेतून आमकां जे भितर सांबाळून घेवचें आनी विकसीत भारत 2047 तुमचो जो आमचें जें मिशन जें आसा त्या मिशनानूय आमचो भितर पेडणेचो सहभाग आसचो अशी तुमकां सीएम म्हाका विनंती करता. आनी ह्या प्रेस माध्यमांतसून सांगतना हांव तुमकां परत सांगता की हांव वेळोवेळी पेडणेकरांचेर जर अन्याय जालो जाल्यार वेळोवेळी अशा तरेचे माध्यमांतसून किंवा म्हाज्या कार्यांतसून म्हाजें काम सदांच चालू आसतलें. आनी हांव ह्या निमित्तान समस्त म्हज्या पेडणेकार भाव भयणीक हांव आव्हान करता की जाका कोणाक दिसता की पेडणेकारा बद्दल तळमळ आसा, ताका आत्मीयता आसा, तेणें म्हाज्या कडेन संपर्क करून ह्या म्हाज्या कामाक आपलो हातभार लावचो अशी तांकां विनंती करता. आनी तुमकां ह्या सगळ्यांक एक देव बरें कर म्हणटा. तुमकां कितें क्वेश्चन करचो आसलो जाल्यार तुमी म्हाका विचारूं शकता. पेडणे भाजप गट मंडळ अध्यक्ष आसलो त्या वक्ता बाबूच आसलो, बाबूच्या विरोधान तूं आसलो आनी आतां तेच्या उपरांत आतां ह्यो आमदार जाला हेच्या विरोधान म्हणजे एक्झॅक्ट तुका जाय कोण? बरें, तुजो प्रश्न एकदम बरोबर आहा. आतां तुका खबर आसा हांव एक स्वाभिमानी पेडणेकार. म्हाजो एकच ध्येय आहा की पेडणेकारांचेर अन्याय जावचो न्हू, पेडणेकारांक न्याय मेळचो. हांवें तेन्ना बाबू जेन्ना भाजपान आसलो तेन्ना हांवें तेच सांगलेलें, तूं जें काम करतना तूं पेडणेकारांचो आमदार म्हणून काम कर, एकट्या कोणा व्यक्तिमत्वाचो काम करूं नाका. सगळ्या पेडणेकारांक न्याय दियात. आमकां तुमच्या कसली अपेक्षा ना, आमचो एकूच ध्येय आसा ह्या सगळ्या पेडणेकारांक न्याय मेळोवंक जाय. जे कोण गरीब वंचीत समाज आहा तांकां खंय तेंचो हक्क मेळोवंक जाय आनी प्रत्येक पेडणेकाराक खऱ्या अर्थान जी लोकशाही आसा त्या लोकशायेक तांकां न्याय मेळोवंक जाय. म्हणून हांव सदांच तांच्या विरोधान कित्याक गेलो, जेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी लोकांचे अन्याय जाता तेन्ना हांव तो अन्याय म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक शकना. म्हणून म्हजो प्रयत्न आसा की म्हाजो कांय स्वार्थ ना, जो कोण पेडणेकार हिताचें काम करतलो ताच्या हांव सदांच आसतलो. म्हाजो एकूच ध्येय आसा की पेडणेकारांक कोणें कमी लेखचे न्हू, पेडणेकार जनतेक न्याय मेळचो, तेंचे जे कितें थोडेशे मागणी आसा ते पूर्ण जावचे आनी ज्या आशेन आनी उमेदीन पेडणेकार तांकां मतदान करता, तांकां निवडून दिता, तांकां खंय तरी ते चीज जावचें. पळय आमी ह्या आमदाराक स्वता मतदानय केलें, निवडूनय हाडलो. तुका सांगचे कडेन सांगता ह्या पेडणे मतदारसंघातल्या तेचे आदले कार्य पळोवन पेडणे मतदारसंघातले 51 बुथां पैकी म्हाजो जो बूथ आहा बूथ नंबर 44 हेच्यान सगळ्यान मोठे मताधिकारी आमदार हांवें दिला. कित्याक दिले की खंय तरी विचार हेचे कार्य आमी पळयल्ले, आमकां विश्वास दिसतालो की खंय तरी हो आमकां पेडण्याक खातीर नवें विजन दितलो, खंय पेडणेकारांक न्याय मेळटलो. पण आमी तेचे आतां कार्य जर पळयलें जाल्यार कितें दिसता, आमचो सगळ्यांचो हेणें विश्वासघात केला अशें दिसून येता. आमकां जेन्ना ताका आमदार केलो तेन्ना आमी श्रवण ताका सांगितलें भाई अशें अशें जावंक जाय, गोश्टी जावंक जाय. तोय आमकां म्हणटालो हांव तें करतलो, हांव पळयतां, म्हाजो जालो प्रयत्न. सो आमी ह्या दृश्टीन ताका तेच्या कडेन प्रयत्न करीत रावले. कशें आसता पळय, आमी डायरेक्ट केन्ना अंदाज घेवंक शकना की तो बरो न्हू, आपण प्रयत्न करप आसता, तेच्या फाटल्यान पाठपुरावो करचो आसता. तो आमी केलो. पण आयज 3 वर्सां सोंपली, आयज आमी पळयताले आमी ताका जे आमचें जें विजन आसलें तें खंय तरी आयज अपुरें उरता, तेची कांय फुडें वाटचाल जायना. म्हणटा भाजप म्हजे कर्तव्य कितें आसलें की एज अ पेडणेकार म्हणून तेच्या कडेन पाठपुरावो करप, तेच्या कडेन सांगप बाबा हे कामां जावंक जाय. आनी तोय म्हाका आमकां सांगतलो की आपलो चालू हा प्रयत्न, आपूण तें करतलो, हांव तें करतलो. सो आमी ते विश्वास दवरताले की करतलो म्हणून. पण आयज जर आमी पळयलें हो करतलो म्हणटालो पळय तें कांयच घडोवन येयना. तुम्ही आता उत्तर गोवा कमिटीचे सदस्य आहात, भाजप तेजेर आरोप करप हे योग्य आणि भाजप अध्यक्षान हालीं दोगांयक शिटकावणी दिल्या अशें आमी आयकलां. आणि ह्यो आतां भितून मदीं ह्या वादान उडी घेतल्या अशें दिसना. तुमकां म्हटलें हांवें की गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे खरेंच बरें काम करताय, ते गोंयकारांक घेवन फुडें वयता. पण आयज कितें जालें, हें सगळें करता आसतना आमचो आमदार निश्चितपणे आमी फुडें वचूंक शकना. हांव म्हणिना सरकार आमचें एकदम बरें काम करता पळय. आयज केंद्रान सरकार आमचें आसा, गोंय सरकार आमच्या पक्षाचें आसा. आमचो मुख्यमंत्री दिसाची 24 वरां काम करता, प्रत्येक गरीबाक दर विजय योजना हाडून दितात. तुमी आतांच पयलें आसतलें इवन आमच्या सरकारान मुख्यमंत्र्यान इवन महिलांक लागून इवन प्रायवेट बसींनी 50% सवलत दिल्या. म्हणजे अशें जे मुख्यमंत्री काम करता. पण आमी कितें फाटीं पडल्यात ह्या आमदाराच्या आडमुठ्या धोरणामुळे किंवा ह्याच्या निष्क्रियतेमुळे अशें म्हजें म्हणणें आसा. पूण हांव कितें सांगता, तुळशीदास मोपा विमानतळ ब्ल्यू टॅक्सी 8 दिसां भितर तेणी सुरू करता म्हटलेले. तुमी मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन ते टॅक्सी बांदोवंक आमच्या पेडणेच्या गेल्लेले, तेच्या नंतर आमदारूय गेलो. आतां 8 दीस जावन 15 दीस जाले, 15 दीस जावन चड दीस जाले. हो कित्याक लागून अडलो?
पळय, जो ब्ल्यू तशें टॅक्सी तुका सांगला काउंटर कितें गेले आहे? 2.5-3 महिने बंद आहा हांवें तुमकां सांगला कितें आहे की शेवटी मतदारसंघाचो आमदार जो आसता पळय हो हेड आसता. शेवटी आमचे कसलेंय जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम ते आमदार सगळ्यांक जाता बरोबर. आता म्हणून कितें सांगला कितें मुख्यमंत्री काम बरें आसा, फक्त आमदाराच्या आडमुठ्या धोरणामुळे किंवा आमदाराच्या ह्या विचारामुळे खंय तरी आमी फाटीं पडटा न्हू. तुमकांय खबर आहा पळय आता तुवें म्हटलें की ब्ल्यू कॅब टॅक्सी काउंटर गेले 3 महिने बंद आसा बरोबर. सो आता आमदारांनी सांगले आपण चालू करता पण चालू करूंक शकूंक ना न्हू. मुख्यमंत्र्यान तेच्या नंतर सांगलेले तुमकां तुम्ही गेल्ले 8 दिसांनी आपण काउंटर चालू करता. आता 15 दीस 20 दीस झाले अजूनही मुख्यमंत्र्याक काउंटर सुरू करपाक जावना. तो कित्याक जावना? हे जावं नाही कारण एक तर फक्त एकूच आहा की हो आमदार निष्क्रिय न्हू. हेच तुका सांगता तुमकां हांव न्हू. पूण आमदार जरी निष्क्रिय असलो मुख्यमंत्री सक्रिय आसा न्हू. मागीर तो कित्याक करिना? मुख्यमंत्री मोठो सुपर पॉवर, मुख्यमंत्री कित्याक करिना? पण कशें आमकां सांगल्या प्रमाणे जो पर्यंत स्थानिक आमदार त्या गोष्टीचो पाठपुरावो करिना, ताका लागणारी कागदपत्र काडे जो पर्यंत आपण ते सिस्टमीन घालना तो पर्यंत गोष्टीचो बेगीन सुलगडो जायना न्हू. म्हाजें इतलें कितें म्हणणें आसा की आयज मुख्यमंत्री हांकां उतर दिले, आमदाराक उतर दिले, पूण ते प्रत्येक प्रोसिजर आसता न्हू तो कोणे करून घेवप आसता. तें काम आसता आमदाराचें की आमदारान त्या सिस्टमी कडेन पाठपुरावो करून जे कितें गोष्टी घडोवंक जाय ते घडोवन घेवन त्या लोकांचो न्याय दिवपाचें काम जर कोणाचें आसता तर तें आसता आमदाराचें. म्हणून तर म्हाजें मत कितें सांगता कितें हांव, जरी आमी आमचें काम सरकार बरें चल्लें काम करता, मुख्यमंत्री बरें काम करता, फक्त आमदाराच्या असहकार्यामुळे किंवा ह्याच्या कडेन असलेल्या आडमुठे धोरणामुळे म्हणा किंवा तेजे मागीर प्रायोरिटी वेगळी आसूं शकता. ह्यामुळे कदाचित जो न्याय आमकां पेडणेकारांक मेळोवंक जाय ताका आमकां खरेंच आमकां भोगचो पडटा न्हू. उरले विधानसभा इलेक्शनाक बरोबर हय. आता तुज्या मतान फुडलो उमेदवार कोण असो दिसता भाजपाचो आसूंक जाय? पळय आमदार कोण निवडप आनी कोणाक हाडप हे पेडण्याची जनता थारायतली. जनता थारायतले म्हटल्यार हे आता न्हू फाटलो तूं अनुभव सांगला तसोच आणखी समज असो अनुभव येवं उपकार ना. पळय म्हणून तर जनते फुडें सत्य उघड जावचें, जनतेक सत्य कळचें, जनतेक बरें वायट कळचें, पक्ष तुमचो लागता जाल्यार मागीर दिशाभूल जावचें म्हणून म्हाजो प्रयत्न आसा एक स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून की पेडणेकारांनी परत सुद्दां निवड करतना खंय तरी चूक जावची न्हू आनी जनते सत्य उघड जावचें होच ध्येय घेवन आवाज तुमच्या फुडें पावलाय. तुका सांगता आमदार कोणे निवडप आनी कोणाक आमदार करप हे पूर्णपणे जनता ठरयता. लोकशाही योग्य नसलो जाल्यार म्हणटा बीजेपीचो. पळय लोकशाहीन कशा मेजॉरिटी विन्स, ज्याच्याकडे बहुसंख्य मतदान तो जिखता. आता आमदार तुम्ही जाय हांव जाय आमी सगळे हांगासरले मतदार बरोबर, पण जी जनता मताधिकांच्या मतदान करतली तो फुडल्या पेडण्याचो आमदार जातलो. तुळशीदास बाबू एकूच तुमकां प्रश्न आता हे सगळे जर ओवरऑल जर पळयत जाल्यार आता स्थानिक आमदार जो सध्याचो जो आमदार आसा तो फुडें तेची काय शक्यता आसा येवपाचे? म्हणजे तुमकां विचारता ओवरऑल कितें बीजेपी पळय जशें तुमकां हांवें म्हटलां पेडण्याचो आमदार कोणाक निवडप न दिवप हे सर्व जनता ठरयता. म्हाजें एकच काम अशें हांव समजता एक पेडणेकार म्हणून जनते फुडें जें म्हाका दिसता जो अन्याय म्हाका दिसता तो तेच्या वाच्या फुडें घेवपाचें काम हांव तें काम म्हाजें प्रामाणीकपणे करतलो. तशें सांगलें तूं न्हू. उत्तर गोंया सदस्य आहा एका पक्षाच्या आमदारार त्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक वॉर्निंग दिला ताणी. तशें तुमकांय जर वॉर्निंग दिलें जाल्यार तुमचे फुडें कितें स्टेप आसतले? तुमकां फाल्यां पक्षातून काडून उडयलो. परत सांगता की हांवें म्हाज्या प्रसाच्या माध्यमांतून खंयच पक्षार किंवा आमच्या पक्ष धोरणाची टिका करूंक ना. हांवें एकूच कितें म्हटलां की आयज आमचो पक्षाचें काम बरें चल्लेलें आसा, मुख्यमंत्री सुद्दां बरें काम करता, फक्त आमी कितें फाटीं उरले कित्याक हो आमदार आमकां फुडें वचूंक शकना म्हणून फाटीं उरले. आमदार म्हणटा आमी विकास खूब केले म्हणून भाशणान तेचे तर प्रत्येक तेच आसता आमी बऱ्यान बरें सगळें हाडले म्हणून. कशा शेवटी आमदार जर ते म्हणटा जाल्यार ते जनता शेवटी ठरयतली न्हू. पळय हांव कितें म्हणटा जें म्हाका दिसता हांव ते तुमच्या फुडें मांडपाचो प्रयत्न केलो बरोबर. आमदार आपली बाजू मांडटलो, हांव म्हाजे विचार तुमकां मांडटा. फाल्यां की जनते कडेन ओपन फॉरम आसा विचार करपाक निर्णय घेवपाक आमकां आमी कितें बरें कितें वायट. पळय जनतेच्या फुड्यान फाल्यां आमदारूय आपली बाजू दवरतलो, हांव म्हाजी बाजू दवरतलो आनी कोण आतां आपली बाजू दवरतलो. शेवटी जनता ठरयतली कोणचे बाजून आपण कौल घेवप तो आनी कोणाक निवडप जनता ठरयतली. तातूंत आमचो काही संबंध ना. तुळशीदास एक प्रश्न आसा, तुमी आनी सध्या आमदार म्हणजे कचरो आसा अशें दिसता लोकांच्या भितर. सगळे मतदारूय म्हणटात की तुमचे आनी तेचे पटना.
म्हणून तुमकां आतां हो आमदार निष्क्रिय दिसता की तुमी जेन्ना भाजप अध्यक्ष आशिल्ले सरपंच आशिल्ले तेन्ना तुमी तेचे बरे पैकी गुणगान गाताले विकास करता म्हणून आतांच कितें फरक पडलो की पळय दोघांचे जशें तुमकां पटना? म्हटलं आहे तसो काही विशय ना मग सांगला अशें जेन्ना हांव पक्षान अध्यक्षपद आसलो तेन्ना म्हाजें कार्य आमदाराक सपोर्ट करप आनी ताका वेळोवेळी सांगप आमच्या प्रश्ना बद्दल आमच्या विकासा बद्दल पण जेन्ना खंय तरी एक सर्टन टायम आसता एक मर्यादा आसता तो पर्यंत आमी ताका फॉलोअप करता सांगता पण जेन्ना तो खंय आमकां तेचेर बरें उत्तर मेळना किंवा जी कामां दिश्टी पडटा आमकां ताका न्याय मेळना तेन्ना खंय तरी आमकां मागीर अशा तरेचे वक्तव्य करचें पडटा न्हू तुम्ही सूचना बीत करताले जाका डिस्कशन बीत 100% जाता माझे कार्य तें न्हू पळय हांव तुका सांगता कितें हांव एक स्वाभिमानी पेडणेकर म्हाजो एकच विजन कितें आसा की पेडणेच्या जनतेक न्याय मेळोवंक जाय पेडणेच्या जनतेचे विकास कामां पेडण्या फाटी ह्यो उरोवंक अन्याय करता आता हो अन्याय चालू करताय 100% तुमकां दिसना पळय आतां तुमी कशें म्हटलें म्हाका आयज तो कावंटर पेडणेकारांचो 3 म्हयने बंद आसा बरोबर आयज 3 म्हयने भुरगे रस्त्यार जर आसा जाल्यार ताका न्याय कोणाक दिवप पळय हांवें म्हाजो एक पेडणेकार म्हणटा ताका प्रयत्न केलो जाय ते व्हरपाचो पण शेवटी कशें म्हटलें शेवटी आमदार हो मतदारसंघाचो राजा आसता तेच्या हातीन सगळी सत्ता आसता सो निर्णय तेणें घेवप आसता न्हू आमचें काम ताका दाखोवपाचें सांगपाचें पण निर्णय घेवपाचें काम तेच्या हातीन तो आयज सत्तेन आसा तो आयज आमदार आसा सो म्हाजें एकूच सांगणें तुमकां सगळ्यांक तुमच्या जनतेक सुद्दां की आमी एक स्वाभिमानी पेडणेकार पेडण्याचे विविध प्रश्न आमी तेजे आवाज उठोवंक शकता पूण ताका न्याय दिवपाचें काम जें आसता तें त्या स्थानीक आमदाराचें आसता आनी तेणें तेचें कर्तव्य आसता पळय ताका हांवें मतदान केलां ताका निवडून हाडला आमी सो म्हाजी कर्तव्य म्हाका जो तो अधिकार आहा ताका सांगपाक तेणें उलोवपाक म्हणून उलयता हांव तेच्या अधिकारान हांव तेचेर विरोध करना हांव तेच्या अधिकारान उलयता कित्याक उलयता हांवें ताका काम केलां हांवें ताका मतदान केलें स्वता म्हणून म्हाका अधिकार आहा एक मतदार म्हणून तेच्या कडेन मागणी करपाक आमकां न्याय दी म्हणून आनी तुमकां सांगपाक की तो न्याय आमकां मेळना तर तुमी आयज पत्रकार बंधू आसात तुमच्या माध्यमांसून लोकां मदें विशय वयचो म्हणून हो प्रयत्न हांव करता आनी काही ना तुमकां एकूच सांगतलो हांव की म्हाका दिसता हो विशय जो आसा पळय हो फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां उठयल्लो आमच्या आमदारान आनी तेन्ना आमच्या आमदाराक मुख्यमंत्र्यान तेन्ना उत्तर दिता आसतना लिस्ट ऑफ दिल्लेले कितके लोकांचो एम्प्लॉयड आसा कितल्या नोकरी मेळ्ळा आनी त्या बद्दल म्हाका दिसता ऑलरेडी क्लॅरिफाय केल्लें आसा ह्या बद्दल मुख्यमंत्री स्वता क्लॅरिफाय केल्ले की जे प्रश्न आमदारान उठयल्लो ह्या संदर्भात त्यानंतर क्लियर डिटेल लिस्ट दिल्लें की कितके लोक हांगा एम्प्लॉयमेंट केल्ले आसा कितक्या लोकांक नोकरी मेळ्ळे आसा आनी म्हाका दिसता हो जो विशय जो आसा तो स्वता मुख्यमंत्र्यान क्लियर केल्लो आसा तुषार बाब तुमकां दिसना आता प्रत्येक फावटी पळयात आमदार सांगता मुख्यमंत्री कडेन व्हरता हे करता ते करता आमदार मुख्यमंत्री आमदाराक किंमत दिना असं दिसता तुमकां पळय तुमकां कितें सांगलें हांवें आमदार हांवें निष्क्रिय कित्याक म्हटलो हे म्हणपाक म्हाका आयज भाग कित्याक पडले अरे जेन्ना तुजो मुख्यमंत्री आसा तूं त्या पक्षाचो आमदार आसा जाल्यार तूं खंय तरी कमी पडटा काम करून घेवपाक जालें न्हू म्हणून तर हांवें म्हटलें न्हू की आमदार हो निष्क्रिय असफल हिस्ट्रीन हें म्हाका म्हणचें पडलें कित्याक सांगपाक कित्याक तर आयज तुका इतलो सपोर्ट आसा मुख्यमंत्र्याचो तूं सत्ताधारी पक्षान आयचो आमदार मुख्यमंत्री सगळ्यांत बऱ्यांतलें बरें काम करता तो तरूण आहा तडफदार आसा धमक आसा आनी कापपाक सुद्दां लागलो मुख्यमंत्री निर्णय घेवंक शकता मुख्यमंत्री आहा पण तूं कितें कमी पडटाय हो प्रश्न पडटा म्हाका म्हणून म्हाका म्हणचें पडलें की पेडण्याच्या इतिहासान एकमेव आमदार कोण आसतो निष्क्रिय आमदार तो आसतलो आमदार प्रवीण आल्लेकर हें म्हाका म्हणचें पडलें आयज तुळशीदास म्हाजें केन्ना वक्तव्य करूंक ना पूण त्याच्या विरोधात मागीर फारकत तुम्ही कित्याक घेतलेली बाबूच्या विरोधात जी चळवळ जाल्ली तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली बाबूच्या विरोधात फारकत आमी घेवंक ना बाबूकच फारकत तिकेट दिल्ली मडगांव म्हणून बाबू थंय गेलो सो त्या बद्दलचो काय विशय जावंक ना की आमी फारकत घेतली विशय जावंकूच नासलो कित्याक तुमकांय खबर आसतली 2022 बाबू आसगांवकाराक तिकेट मडगांव कंटेस्ट केल्ले आनी हांगासर आमचो आल्लेकर कंटेस्ट केल्लो सो त्या बद्दल हो विशय म्हाका दिसना तो येवंक नासलो आता आपणय रावता म्हणटा बाबू न्ही खंयच्या रावतलो पळय तुमकां सांगलां काय तेच खातीर पत्रकार परिशद आयक तुमकां सांगलां कितें पेडण्यान कोणाक निवडप कोणाक रावपाचो अधिकार प्रत्येक व्यक्तीक आसता निवडपाचो अधिकार जनतेक आसा जनता पेडण्याची हुशार आसा शिकलेली आसा ताका बऱ्याची जाण आसा जनता कितें आसा तो योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतली तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर